पर्यटन थळ म्हणून फामाद गोंयांत अपघातांच्या प्रमाणात वाढ जायत चल्ल्या। हांगा येवपी पर्यटक चोऱ्याच्या घुयेंत गाडी चलयतात तशेंच वेगवेगळे स्टंट्स करून धुमशेणे घालतात। ह्या सगळ्याचेर आळाबंदी हाडपाक आतां येरादारी पुलीस सज्ज जाल्यात आनी पर्यटकांचो वावर चड आशिल्ल्या सुवातींनी ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम सुरू केल्या। शुक्रारा दाबोळी विमानतळाचेर केल्ल्या कारवायेंत 7 जाणांचेर गुन्यांव दाखल जाल्लो, तर शेनवारा जाल्ल्या कारवायेंत 13 जाणांचेर सोरो पिवन गाडी चलयल्ल्या खातीर गुन्यांव नोंद जाला। मजगतीं फोंडें जाल्ले ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहिमेंत 60 जाणांचेर गुन्यांव दाखल जाल्या, तशेंच एका ड्रायव्हराक 5,000ची फायन दिवन 2 दिसां खातीर न्यायालयीन बंदखण दिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। सत्तावीस मे ते 30 मे या दिसांनी मुंबई कस्टमान केल्ल्या 20 कारवायेंत सुमार 9.76 किलो भांगर आणि 6.75 कोटींचे इलेक्ट्रॉनिक्स माल तशेंच 0.88 कोटींचे विदेशी चलन जप्त केले। शॅम्पूच्या बाटले तशेंच रबर शिटांत घालून भांगर घालून तस्करी करपाचो यत्न केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। दुर्भाटचे न्हंयेत शापूर बांदोडेच्या अली मुर्तुजा नदाफ पिराय 33 हाची कूड सापडली। फोंडें पुलीस स्टेशनाचेर नदाफ शेनवारा सकाळसावन बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्ली, तेन्ना कूड उफेता ही म्हायती मेळटाच पुलिसांनी घडणूक थार वचून कुडीचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। निवड मोर्जेच्या सत्पुरुष देवामुखार आशिल्ले एक खोल बांयत पडिल्ल्या बैलाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी लोकांचे मजतीन वाटायलो। घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी जवान घडणूक थळार पावले आनी तांणी वाटावपा खातीरचे यत्न सुरू केले। ते उपरांत लोकांच्या मजतीन ताणें ह्या बैलाक भायर काडलो। कोसमशेर बेतोडे शेनवारा राती एका बंद घरा लागसार आशिल्ल्या टाकयेंत मरण आयिल्लो गवो मेळ्ळो। फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मरण आयिल्ल्या गव्याक भायर काडले उपरांत रान अधिकाऱ्यांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। फाटल्या 6 म्हयन्यांनी ते उदकाचे टाकयेंत पडून 2 गव्यांक मरण आयलां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन बंद आशिल्ल्या घरा लागसार उदक भरून आशिल्ले टाकयेंत एक गवो मेल्ले अवस्थेत सांपडलो। हेच टाकयेंत 6 म्हयन्यां पयलीं एका गव्याक पडून मरण आयिल्लें। बंद आशिल्ल्या घरा कुशीक रान आशिल्ल्यान हांगा रानवटी जनावरां येतात। उदकाच्या सोदात येवपी ही जनावरां चुकून टाकयेंत पडटात असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला। शेनवारा राती उसरां फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक म्हायती दिले उपरांत तांणी मरण आयिल्ल्या गव्याक भायर काडलो। उपरांत रान अधिकाऱ्यांनी येवन घडणुकेचो पंचनामो केलो।
पंजाबच्या फतेहगड जिल्ह्यातल्या सरहिंद रेल्वे स्टेशनालागसार दोन मालगाड्यांची टक्कर जावन अपघात घडलो. हातून दोन लोको पायलट जखमी जाल्या. तांचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक म्हालगाडी रेल्वे स्टेशनार थांबून राविल्ली. दुसऱ्या म्हालगाडयेन हाडून तिका फाटल्यान मोखली. पुलिसांनी घडणुकतार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. मनशान सैमाक जपपाचें सोडूनच दिला. आयज मनीस आपल्या फायद्या खातीर सैमाचो गैरवापर करपाक लागला. मेळत थंय प्लास्टिकाचो कोयर उडोवन सैमाची वेगवेगळी स्रोतां दूषित करपाक लागला. नेपाळच्या नागरी समाज समितीन संयुक्त नितळसाण मोहीम राबोवन संकोशी न्हंयेंतल्यान सुमार 24,575 किलो प्लास्टीक कोयर भायर काडला. सैमाच्या दृश्टिकोनान पळयलें जाल्यार ही खुबूच गंभीर स्थिती जावन आसा. फुडाराक हाचो परिणाम मनशाकूच भोगचो पडटलो. मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे लुकसाण आणि डिमेन्शिया यांचे मदलो महत्वाचो संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला. आयकुपाची शक्यताय कमी आशिल्ल्यांची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हे संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पश्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांत बिनवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारप तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मदत करतात. पिराय वाडटा तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाचे क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंतींक डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता. फुडल्या 2 दशकांत कांकराच्या दुयेंतींनी वाड जातली अशी भिरांत भलायकी तज्ञांनी उक्तायल्या. भारतीय मल्टीनॅशनल हेल्थकॅर ग्रुपाच्या अहवाला प्रमाण साऊथ एशिया ही संवसारभरात कॅन्सराची राजधानी जावपाची शक्यताय आसा. कारण दिसान दीस कांकराच्या दुयेंतींनी वाड पळोवपाक मेळटा. हातूंत बायलां मदीं स्तन, सर्विकल तशेंच ओवेरियन कॅन्सराचो आस्पाव आसा, तर हेर कॅन्सरां मदीं लंग्स, तोंडाचो कॅन्सर दादल्या मदीं दिसून आयला. कॅन्सराक लागून मरण येवप्यांचे आंकड्यांतूय वाड जाल्ल्यान भिरांत उप्रासल्या. आयच्या काळात ChatGPTच्या वापरांत वाड जावपाक लागल्या, मात तंत्रज्ञानाचे हे बदल घातक ठरू येतात. कारण ChatGPT जरी खूप फायदेशीर असलो तरी या माध्यमांतल्यान तुमची वैयक्तीक माहिती चोरयेक वचना असो प्रश्न उप्रासता. मात जे लोक ChatGPT वापरतात तांच्या बाबतींत आता डेटा गुप्ततेचो हुस्को वाडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वैयक्तीक माहितीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय परगटायल्या. देखून तंत्रज्ञानाच्या मळावयल्या ह्या नव्या प्रयोगाचो वापर करतना सादूरताय बाळगुची.
जीवघेणी थारिल्ल्या नांदोडे वाठारांतल्या चिरेखणीचेर कोण हातनात दिसून आयले जाल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय जातली तशी शिटकावणी दिवपी सुचोवणी फलक पुलिशेन चिरेखणीचेर लायला. मजगतीं थळाव्या पंच वांगड्यां सयत कांय तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन आयतारा हे चिरेखणीचेर नितळसाण केली. गोंयच्या दर्यावेळांचेर पर्यटकांची लूट थांबपाचें नांव घेना चलयो दिता म्हणून सांगून पर्यटकांक नाडटात. कळंगुटे अशीच एक घडणूक घडली. गुजरातच्या एका पर्यटकाक हायस ताकोवन लुटलो. हो पर्यटक गोंयांत 30 मेक आयिल्लो. तो कळंगुटे राविल्लो. कळंगुटे दर्यावेळेचेर पासय मारतना ताका 2 जाण मेळ्ळ्यात आनी हे पर्यटकाक हायस दाखोवन ताका हॉटेलांत व्हेलो. थंय ताच्या फुड्यान 20 चलयां उबी केली. थंयच्यान खंय ताका दुसरे कडेन व्हेलो. थंयूय ताका आनीक चलयो दाखयल्यो. ताचे कडल्यान 8,000 रुपया घेतले. उपरांत आनीक 20,000ची मागणी केली. तशेंच चली जाय जाल्यार आनीक 20,000 दिवचेच पडटले म्हणून सांगले. तांणी 20,000 दिले म्हणजे पयलींचे 8 आनी उपरांतचे 2 फावटी 20 अशे वट्ट 48,000 रुपया ताचे कडल्यान घेतले. उपरांत ह्या पर्यटकाचे कुशीक हाडून चलयेक बसयली आनी सोरो पिवपाक लायलो. एकाच बियरीन तो जाम जालो. ताका घुंवळ येवपाक लागली. उपरांत ताणें आपल्या इश्टाक गुगल लोकेशन धाडलें आनी ताचो इश्ट थंय पावलो. देखून तो साल्वार जालो. पणजेंत आयतारा सगळ्यांत चड 35.5°C तापमानाची नोंद जाल्या. गोंयांत 2 ते 8 जून मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 2 ते 5 जून मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यांतले चडांत चड तापमान 33 ते 35 मेरेन आसतलें. मॉन्सून लक्षद्वीप, केरळ, तामिळनाडू दाखल जाला. येता त्या 2 दिसांत मॉन्सून आंध्र प्रदेश दर्यादेगे सयत कर्नाटक आनी रायलसीमा वाठारांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं गोंयांत मॉन्सून केन्ना दाखल जातलो हे विशीं अजून हवामान खात्यान स्पश्ट करूंक ना. मिरामाग सावड्डे जुवारी न्हंयचेर जावपी प्रस्तावीत बंधाऱ्याक थळाव्यांनी खर विरोध केला. गांवांतल्या लोकांक विश्वासांत घेनासतना उदकास्रोत खात्यान हो बंधारो बांदपाचें थारायला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो बंधारो बांदून सावड्डे वाठारांत पर्यटन हाडून आमचो गांव आमकां इबाडपाचो ना म्हणून थळाव्यांनी स्पश्ट केला. कला अकादमी ही म्हज्या खातीर आवय सारकी. कला अकादमीन आपल्याक घडयलें, नांव दिलें, वळख दिली, पूण नूतनीकरणा उपरांत हे आवयक पळयली की दुख्ख जाता अशी भावना ज्येश्ठ नाट्य कलाकार देविदास आमोणकरांनी उक्तायली. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळीत ते उलयताले.
कोकण रेल्वेन वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर रेंट बायक आनी ईव्ही कार सेवा सुरू करपाचो प्रस्ताव काढला. ह्या प्रस्तावाक कळंगूटच्या रेंट बायक आनी टॅक्सी वेवसायिकांनी खर विरोध केला. कोकण रेल्वेन हो प्रस्ताव फाटीं घेवचो म्हणून तांची मागणी. हे विशीं टॅक्सीकार सोमारा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर करतले अशें टॅक्सीकारांनी कळीत केलां. राजधानी पणजेच्या मुखेल मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या. एका वेळार पणजेची शान आशिल्लें हें मार्केट आतां वायट स्थितीत आसा. 15 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या मॉडर्न मार्केटाची आतां सामकीच अवतिकाय जाल्या. मार्केटांत सगळे कडेन घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळां. पान आनी गुटखा खावन लोकांनी पिचकाऱ्यो मारून वण्टी रंगोवन दवरल्यात. बंद मार्केटांत वारें घोळपाक व्हेंटिलेशन ना. गरमेच्या दिसांनी वतांतल्यान आयले जाल्यार सादें उदक पितलें जाल्यार उदकाची सोय ना. तशेंच मार्केट बांदिल्लें तेन्ना लिफ्टाची सोय केल्ली, मात ती लिफ्ट सुरवाते पासून बंदूच आसात. अश्यो जायत्यो समस्या पणजेच्या मार्केटांत आसात. तातूंत महानगरपालिकेन लक्ष घालून ह्यो समस्या सुटाव्यो करच्यो म्हणून थळाव्यांची मागणी. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7 टप्प्यांतले मतदान सोंपिल्ले आसून 4 जूनाक निकाल लागतलो. पूण ताचे पयलीं विविध संस्थांचे एक्झिट पोल जाहीर जाल्यात. गोंयांतलो एक जागो भाजपाक तर दुसरो काँग्रेसीक मेळटलो असो अदमास आज तक सी वोटरांन उक्तायला. भोवतेक खबरां चॅनलांच्या एक्झिट पोला प्रमाण परत एक फावट मोदी सरकार येवपाची शक्यताय आसा. एनडीएकाक 250 ते 350 जागे, इंडिया आघाडीक 150 ते 250 जागे मेळपाचो अदमास उक्तायला. आयतारा साळगांव पठाराचे रस्ते कुशीक सतीश सीतारामन ह्या तरणाट्याची कूड सापडली. सोमारा पोस्टमॉर्टम केले उपरांत मरण आयिल्लेचे कारण स्पश्ट जातले. ही घडणूक दनपारच्या 2 वरांचेर उक्ताडार आयली. घडणुकेची म्हायती मेळटाच साळगांव पुलीस निरीक्षक सोमनाथ माजीक हांच्या नेतृत्वाखाला पुलिसांनी घडणुके सुवातेर वचून पंचनामो केलो. मरण आयिल्ल्याचे पॅन्टींत पाकीट सापडिल्ले. ह्या पाकिटांत सतीश हाची वळख पडपी कागदपत्रां सापडली. पंचनामो करून ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. सोमाराक सतीश हाच्या कुडीर पोस्टमॉर्टम जातलो. त्याच्या उपरांत ताच्या मरणा फाटलें कारण कळटलें. सध्या असैमीक मरण म्हणून नोंद केला अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. युगांडातल्या चलयांक गोंयांत हाडून रेस्टॉरंट आनी कॅफेत काम दिता म्हणून सांगून तांकां शिनळकी वेवसायांत धुकलपी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट मांद्रे पुलिशेन उक्ताडार हाडले. 2 चलयांची सुटका केल्या. ह्या प्रकरणात जोजो नाकीत हे युगांडातले बायलेक अटक केल्या.
धारबांदोडेच्या प्रतापनगर वाठारांत घरगुती गॅस सिलिंडराक उजो लागिल्ल्यान घोव बायल जखमी जाल्या. गॅस सिलिंडराक गळती लागिल्ल्यान हो उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान रांदचे कुडींत आशिल्ल्यो वस्तू उज्यान लासून गोबर जाल्यो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. एसटी समाजाच्यो मागण्यो अजूनय मान्य जावंक नात. एसटी भवनाचो बुन्यादी फातर घालून 2 वर्सां जालीं, मात एसटी भवन उबारपाचें नांवच घेना. हे सगळे विशय घेवन एसटी समाजा सामकार वतले अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वळीवान सांगलें. 11 तालुक्यांत बसका घेवन एसटी समाजा मदीं जागृताय करतले अशें ताचें म्हणणें. कोकण रेल्वेन रेल्वे पुरते मर्यादीत रावचे. गोंयकारांच्या धंद्याचेर हावळ येतली अशे तरेचे खंयचेच उद्देग कोकण रेल्वेन सुरू करचे न्ही, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट बायक सुरू करपाच्या रेल्वेच्या प्रस्तावा विशीं केंद्रीय रेल्वे मंत्रालया कडेन उलोवप केल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें. शेनवारा सावन राजधानी पणजेत पे पार्किंगेक सुरवात जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून 31 मे मेरेन पे पार्किंग शुल्क घेवपाक पालिकेन बंदी घाल्ली अशी माहिती पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. ऑफिसाच्या कामात जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळी, एप्पल, किसमीस, तुळस, डाळिंब खाल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हे भरतात. तेच प्रमाणे कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. एप्पला भितर एंटी ऑक्सिडंटांचे गुणधर्म भरपूर असतात. दिसाक एक जरी एप्पल खाले तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायदेची थारूं येता. च्यायेत वा उदकांत उकडून लेगीत ते उदक पिले जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर डाळिंबाचें सेवन करपूय गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन मात आडनदर करची ना.